गाइस कशे तुम सगळीं सजमजा तुम सगळीं बरें आसता म्हूण तर आज तूं मुठे आसतलें एबनर गार्डनाक कितकोत काय म्हूण म्हळ्यार आज हांव तुमकां मुगे धाकलेंशें गार्डन दाखयता कित्याक जायत फावट कॉमेंट येयल्या एबनर तुगे गार्डन आमकां चोवपाक जाय गार्डन आमकां चोवपाक जाय म्हणून म्हळ्यार म्हाका वेन्सिला मागीर टायमूय मेळना आसलोलो तें आपणागे कोतालें आनी म्हाका मागीर मुगे रेसिपीज बीन शूट कोता न्हू हांव तेका लागून तर फायनली तेकाय टायम मेळ्ळा आनी म्हाकाय टायम मेळ्ळा न्हू तेका लागून बेगीन बेगीन दाखोवया म्हळें आनी आतां हांव तुमकां आमगे गार्डन दाखयता रात जावचे न्हू पयलीं नाल्यार मागीर झाड न्हिदतली तर इट्स मामा हाय कशें आहाय सगळीं आनी आतां स्टार्ट करुया स्टार्ट खंयसान करपाक दाखोवपाक तेच स्टार्टिंग स्टँडा कसून कर न्हू ओ ही पयलीं दाखय सांग रे एबनर चोय बोकडो म्हणटाय तो इंग्लिशीन आमकां नांव कळ्ळें खबर ना आनी हे एडिनियम आनी चोय एडिनियम आनी चोय व्हाईट कलरानू आहा आनी चोय डार्क रेड कलर डिफरंट डिफरंट कलर डिफरंट जाले बरे येलो देखो हा येलो आहा चोय सगळे एक लाइन टेमची आहा डबल पाकट्यांचो ट्रिपल पाकट्यांचो ओय सांग रे चोय ट्रिपल पाकटी आय तेका चोवपाकूय बरे दिसता डिफरंट डिफरंट कलराचे व्हाईट लायनीन रोयले व्हाईट आता सिंगल पाकटी आसो आनी एका बारके तांबडे फूल जाताय धाकली धाकली अशी हे साला तो आख्खो बोता म्हळ्यार आज बरो ना बोल्लोलो तेका लागून कॅक्टस तो ऑरेंज कलर काटियाचो ऑरेंजू ऑरेंज ऑरेंज कॅक्टस बीन तो होय ऑरेंज आनी कलर चोय आनी एक आहा बारीक फुलांचो एक बारीक फूल जाताय आनी आनी दोन आहाय और शेडेड ऑरेंज दाखय दाखय चोय आनी और रेड कलर असे जालो हाचे काट लागत असे जालो है आनी हेचो हे ऑर्किड्स आनी हिंग मुड्डू आमगे आख्या स्टँडाचे मिक्स आहा सगळीं झाडां मिक्स आहाय बेगोनिया बी सगळे हिंगा बेगोनिया आहाय डिफरंट बेगोनिया हिंग एक बेगोनिया आहा हिंग दुसऱ्या भाशेन बेगोनिया आहा मागीर आनी एक भाशेन बेगोनिया बटरफ्लाय मागीर बटरफ्लाय आहा मागीर आनी बेगोनिया आहा चोय दोन भाशेन मागीर चोय ती आनी एक शोआ झाडां आसताय ती आनी चोय ब्लॅक कलर ती आनी चोय बेगोनिया ही बेगोनिया आनी एक कितें म्हणटाय म्हूण म्हाका खबर ना हांव एक घेवन येयलोलो झाड इकताय थिंगसोन बरें दिसोल म्हूण आनी हे चोय ती डिफरंट कलर जाताय तेमकां सगळी मार्गेलो झाडी हेबनराक गार्डनिंग करपा लायक म्हूण हितू एक्सपेन्सिव्ह झाड घेवन येता हे चोय हे आनी एक भाशेन बेगोनिया आहा आनी हे स्टँड जे आहा न्हू रिसंटली केला नाल्यार कितें जाता सगळ्या सकल दवरपा पडटाय न्हू तेका लागोन होय आमगे सगळे एसको सराउंडिंग तेका लागोन आतां हे बरें स्टँड केला आमी 3 स्टेप आहाय तेका ऑनलाइन केला असं पावना ते म्हळ्यार देखू पावना आतां आनी सगळी सकल आहाय आतां आनी एक करपा आहाय न्ही मामा चोय आनी एक भाशेन मामा कितें म्हणटाय ते खबर ना म्हाका आतां कितें म्हणटाय ओय गाइस कितें म्हणटाय ते आमकां खबर ना कमेंट डाउन बिलो झाड आहाय म्हळ्यार कितें म्हणटाय चोय आनी एक बेगोन आय थिंक वयर आहा तसलेच आहा तसले आनी चोय हे कितें म्हणटाय ती एशको शेवाळ ती शोआ ती थिंग बेश्टे बीन एशको जाताय न्हू चोय तेमचो डिफरंट कलर नाही ती डिफरंट कलर ते ओय ना म्हळ्यार ती आनी एक भाशेन आसताय न्हू ती आनी चोय केळी भाशेन पानां चोय केळी आनी चोय बेगोनिया आनी बेगोनिया म्हणटा तुमकां खबर आसतलें कितू एक्सपेन्सिव ती बेगोनिया आनी चड डेलिकेट सारकी बरी कोण चोयना जाल्यार टाक कोन वयताय आनी चोय आनी एक भाशेन झाडां काय कितें म्हणटाय म्हूण खबर ना म्हळ्यार हांवें हाडलां चोयन एबनर आनी मामा दोगांय झाडां शॉप म्हणटकच ते एसको आटाय आनी सकल तशें आनी चोय देखून आमी हें घायन दवरला वयर ग्रीन शेड घायला आनी चोय व्हडलें पानां झाड आनी एक आहा व्हडलें पानाचें तें चोय हें न्हू तेगे मिनी वर्जन हें न्हू सायबिणी बरें आतां आमी तेशी टेस्ट दाखोया न्हू एके मुगे हें झाडचें दिसली पड न्हू हें सगळ्या हेगे मामी बेगोनिया गेली बेगोनिया न्हू एडिनियम इचोय एडिनियमागे मामी ती सगळी
म्हळ्यार अजून फुल येताय तेका हय. बट हेजी तर किलो सांग किलो गेल्यार सगळे डिफरंट डिफरंट कलर बेगोनिया हय. सॉरी बेगोनिया हाय इंची या डिफरंट कलर जाले ती तेजीच ते हाटी न्हू या हा हय म्हळ्यार ते मुठू बेस्टेली धाकली धाकली सकल रोयले सकल न्हू वाज आहाय थिंगा बट सगळे थिंग्स येलो कलर हा एडिनियम हा थिंगा येलो कलर हा एडिनियम हा म्हळ्यार फुल्लो ना कवड येयलो हाय ओके ते सायडी फुल्लो नाय व्हिडिओ चड व्हडलो जाता आमी दाखयता दुसऱ्या गार्डन दाखयता आणि हे चोय सायबिणी बरे इंग पण आमगे भितर फूल बी दोलो ती काडीचे ग्लास फुटलो मोठान आणि हे चोय सायबिणी बरे व्हडले झाडोला म्हळ्यार ते आताच सगळे ते हांवें रोयल्ले म्हळ्यार ते हाके कितें जालें खबर ना बरें आहलो हे चोय हे व्हडले वाजा एक साक आणि हाफ 1.5 साक माती गायल्या इतू व्हडलो वाज आनी कितू झडे हा सारको पान कितू मोठे ते होय म्हळ्यार आज सारकी हे जालें ती ओतान करपता इश्टी हे हो चड आहा आणि एश म्हणतो सकलूय आहाय आणि वयरूय आहाय आमगे झाडां आणि स्टँडाचे दोन हांवें ऑनलायन ऑर्डर केल्ले हे स्टँड ऑनलायन अलोवेरा कितू व्हडली जाली ती एक धाकटोसो पेट आहलो तो हात बरो व्हडलो जाला आणि हे चोय हे देखो आमी झाडां शोबाचे सोन वाडले कितें म्हणटा ते खबर ना बेसी हेजी न्हू गे ती शो प्लांट आणि हे चोय आनी एक भाशेन आहा अच्छा कॅक्टस आणि कॅक्टस धाकलो सो आल्लो आती भाशी शेप आहली ना रे सारकी फिंगर सारकी. वन्स अपॉन अ टाइम ती हेजी वन्स अपॉन अ टाइम तो येदो सो आल्लो धाकटोसो आतेस आहलो ओ येदो सो आल्लो अच्छा तो केद जालो तेक इचो सारको ओवर पावला हय एसो हिंगा या मातसो हिंग हाय नो ओ सॉरी वेन्सिला पांय लायन उडयता मुगे झाडां हाय ती आमी वयर दवरली बट ती आज काडे आमी वयर मेळटे पेंटिंग करपा टाइम जालो हय आनी पेंट आणि आती वयर दोन आहे पचून आणि इचोय बेसी क्रॉटॉन आणि अच्छा आणि हे ते तुमक ती दाखोवनाय थिंगा स्टँडाचे तेसलेच म्हळ्यार डिफरंट डिफरंट कलर ते एडिनियमचे सो या केकू कितको? कितू डिफरंट कलर्स आहाय ते शेड्स आहाय शेड्स आणि याचो मनी प्लांट ओतान मोत्ता करपता प्लांट काबार आमगे पोइश काबार गप्पा इले आमगे पोइश काबार गाइस देखून आमगे मनी प्लांट मोता मनी प्लांट मोता आणि झाड मोठो सगळी सकल आहाय ते अच्छा एक से एंग सकल राचे एडिनियम इती आती व्हडली आहाय न्हू पितकाडीनी ती शी व्हडली बारके फुलां आहाय न्हू ती बरी जाय ती फुल जाता तेमकां तर तेम बरी ट्रीम केले आणि आती सारकी मातशें धाकलें जाला चड बुशी बीन जालें आतां पावसा परतून व्हडली जातो ती हिंगाय क्लीन करू जाय एकदां सगळें गार्डन चेंज करपा जाय हिंगाय सगळें क्लीन करून घेया आणि हे कितें म्हळ्यार बुकांदे रेड कलर डिफरंट जालो मरे कलर रेड आहलो मरे ना ना ये पिंक आसतलो एसको आमगे पावसा टाइम ऑरेंजी जाताय अच्छे रेड से तेका दोन भाशेन जाले सो दोन भाशेन जाले क्रॉस red. पॉलिनेशन ओय हरे क्रॉस पॉलिनेशन आसतलो तेका लागून सो हे आमगेले धाकलेशें गार्डन मिनी गार्डन हिंग एक व्हडली पोपाय आहलोली जी मागी मोडी सो कितू व्हडलें नुगे मामा सकाळी जाता तेका जाय जाताल्यो बऱ्यो सारक्यो गॉड ती लास्ट एबनरान कट केली आणि आता त्यो पपायो हायन तेमगे मिनी वजन जालो हाय ते सायडीन तेमगे भुरगीं हाय जायती हाय ती न्यू एक्झिबिशना ब्लेड घेयलोली कट करपा ते दोन चाक कोन एक्सपेरिमेंट केलो कट कोन आता काण उडोवपा जाय मरे एबनर आती थिंगा हे जाल्या पेडे जाल्या आनी सगल्यो मुई बोरल्यो हाय तितू तांबडेल्यो काण उडोवप पयर काडपा ट्राय केल्ले म्हळ्यार आख्यो तांबडे मुई येताल्यो भायर बरें दिसना थिंगा मोदेंच आतां मातशें गार्डन बरें क्लीन कोन्न मागीर बरे चेंजीस बीन करपा जाय हो जाय दीस जाले बरे चेंजीस बीन केले नाय तेका लागोन झाड हाडून रोवपा जाय होय मातशें बिजी आहाय न्हू टायम बीन मेळना तेका लागोन आनी तर आमगे गार्डन चोयन तुमी व्हिडिओ लायक करपा जाय जाल्यार लायक कराय फ्रेंड्स आमकां शेअर कराय आणि तुमकां आमगे गार्डन चोयन आनी एक्सपिरियन्स मेळ्ळा जाल्यार कमेंट कराय आनी झाड रोवपा आनी कोण न्यू आहाय ती चॅनला सबस्क्रायब केला जाल्यार बेगीन वसाय आनी चॅनला सबस्क्रायब कराय अशें कोन्न आनी बोर व्हिडिओस येतले टील देन बाय 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 तर हे आहलोलें आमगेलें मिनीशें गार्डन
आय होप तुम एन्जॉय जालें आसता म्हूण. आय नो तेम ऑलरेडी एंडींग पार्ट शूट केलो एंड आय थॉट की हांवूय बी उलयता म्हूण. हांव नासतना व्हिडिओ इज इनकम्प्लीट. तर हांवें आतां रात जालो हांव देखून तितू बरो करून दिश्टी पडना तुमकां, बट जितू जातालें तितू हांवें दाखयलां बिकॉज मुगे एग्जाम्स बी चलताय. बिकॉज ऑफ दॅट आय एम मातशें मुगे शेड्यूल पॅक्ड आहा सगलो. एंड व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक कोराय, न्यू आहाय जाल्यार चॅनलाक सबस्क्रायब कोराय. एंड अशें करून तुमी झाड रोयाय, झाड रोयल्यार बरें. केअर घेयाय झाडांची. एबनर आनी मामा भरपूर झाड रोयताय अशें कोन्न बी. एंड म्हाका सांगाय तुमगे गार्डन बी आहा जाल्यार कमेंटान तुमकां अशें करून शॉक आहा जाल्यार गार्डनिंग बी करपाचो. टिल देन सी यू ऑल इन नेक्स्ट व्हिडिओ. टेक केअर. बाय बाय. गुड नायट.